जे पडे आयटम रेट आयटमाचेर तुमी दिवपा जायना आयटम रेट पेमेंट तुमकां दिवपा जायना जो पड PWD आहा 20% अलॉट करपाक 20% वयर आतां रिजेक्ट करता आमी PWD हे भाशेन जावपा जाय नाजाल्यार काम जावपाचें ना कॉलेज म्हज्यान सांगता हे सावथाक कितल्या जाणां हें आहाय सावथाक कामूच जायना दाबल्याटीन. In lines with PWD, we will follow the tendering process because. म्हाका दिसता 20%च्या सकयल गेल्या उपरांत ती एकदां कोणूय म्हणजे फाल्यां सकाळी 30% सकयल वयतलो. कामाची क्वॉलिटी जी आसा पळय न्ही ही कामाची क्वॉलिटी मेळची ना. PWDन 20%च्या सकयल वचून L1 येना म्हाका दिसता हांवें इन्फॉर्मेशन घेतला त्या प्रमाणे WRDच्या सिस्टमीन तेंच्यांनी अजून अपग्रेड करूंक ना. ते एकदां जर अपग्रेड केले आसत जाल्यार 20%च्या सकयल वयता तो L1 येवचो ना कारण शेवटी क्वॉलिटी ही म्हत्वाची आसा. आमकां फक्त म्हणजे कोणाकूय टेंडर मेळोंक जाय म्हणून तो फाल्यां सकाळी 30% बिलो गेलो तो काम घेतलो ते थंयच पाड घालतलो मागीर. त्या खातीर म्हाका दिसता ती सिस्टम तुजी अपग्रेड करून घे. स्पीकर सर विदीन अ म्हयन्याच्या भितर आमी फायनलायज करता ती सिस्टम सो दॅट तो प्रॉब्लेम जावचो ना. ऑलरेडी उलयलो. देर आर रूल्स एंड रेग्युलेशन्स आर व्हेरी क्लियर. कोणी जर सबस्टँडर्ड काम केलें आसा ताका घरा धाडपाचो. आयज पर्यंत कितल्या जाणांक धाडल्या वेर इज द आयज पर्यंत कितल्या जाणांक धाडल्या तुमी स्पीकर सर कंटिन्युअसली फाटल्या सरकारान आयज पर्यंत कोणाकूच धाडूंक ना. आसा कितपर्यंत कसली क्वॉलिटीची कामां केल्ली आसा कोणाक घरा धाडले आयज पर्यंत एकाय मनशाक धाडलो ना. म्हाका दिसता काडी जाल्यार बरेच जाणांक धाडचे पडटले. रुल्स एंड रेग्युलेशनाचेर उलयता. इवन हे जे केन्ना काडलां पळय 20% काडलां पळय आयका तरी म्हजें आयका. फ्रांसीस सिल्वेर मिनिस्टर आशिल्लो कितल्या जाणांचेर तूं एक्शन घेतलें फ्रांसीस सिल्वेर एकट्याचेर तरी घेतिल्लें अशें शहाणपणां सांगता आतां तुवें कांयच करूं ना. एक्चुअली यू आर पॉयंटिंग आउट ऑल युअर फॉल्ट्स बाय डिफॉल्ट. फ्रांसीस सिल्वेर